फुडें वचोन थंय जो इव्हेंट करपाचो आहा ते गोबरेश्वर म्हणून जागृत देवस्थान आसा। तो जागृत देवस्थान म्हळ्यार तो वाडे तुमी म्हणटा ते देवस्थान बीन सगळ्याक राखण करता आनी तांकां आमी भुरगेपणा पासून जाणून जाल्लेलो आहा ते गोबरेश्वरा कडेन कोण कोण असो खेळ खेळ्ळो आहा न्हू तांचो गोबर लोक म्हणटा जाणटे म्हणून गोबर जावन गेल्लो आसा। आनी म्हाका दिसता ह्या सनबर्नाक कोण कोण प्रयत्न करता कितें फायनान्शियल बेनिफीट घेवन जावन कितें करता आनी तो सनबर्न हांगर हाडून त्या जाग्यार करूंक सोदता न्हू ते गोबरेश्वर ताचो गोबर केल्या शिवाय फाटीं रावचो ना। आमची भुरगीं हांगासर माणकुली भुरगीं शिकतात। ह्या सनबर्नाचो आमच्या भुरग्यांचेर खूब वायट परिणाम जावंक शकता, कारण तितून आमी आयकलां की ड्रग्साचो वेव्हार खूब चलता। तेन्ना हो सनबर्न आमच्या कामुर्लेन येवं उपकारना म्हणून आमच्या MLAन तशेंच आमी सगळे कामुर्ले वासीय सगळे एकठांय जावन हेका ओपोज करपाची गरज आसा। CMान हेचेर एक्शन घेवन ताबडतोब हो जो कितें हांगासर इव्हेंट करूंक सोदतात तेका आमचो ओपोज आसल्या कारणान CMान तो आनीक दुसरे कडेन खंय तरी ट्युरिस्ट एरियेन व्हरपाचो। वायट गजाल जर समजा पक्षाक नाका आनी आमच्या कार्यकर्त्यांक नाका, पक्ष अध्यक्ष कार्यकर्त्यांक नाका आनी म्हाकाय नाका, कित्याक हो सनबर्न हांवें हाडूंक ना, कोलो कामुर्ले जावं मतदारसंघान हांवें हाडूंक ना, हाडपाक हांव खंयच्याच भाग ना भितूर। आतां हो हाडपाक ते एजन्सी भोंवतात करतात कितें, आनी जर आमच्या कार्यकर्त्यांचे जावं आमच्या लोकांचो जर तांकां कितें दिसता हे बरोबर न्हू जाल्यार हांव तेच्या फाटल्यान आसतलो। ते पळय कशें आतां हे सगळे गोश्टी जे आसा अजून काय म्हाका तरी काय भितरलें इन्फॉर्मेशन ना, आनी त्यामुळे पयलीं कितें आहा तें तरी पळोवया न्ही। अजून हें आमी केवळ पेपराचेर वाचता, त्यामुळे प्रत्यक्ष अजून तातूंत काय आसा अशें दिसना, आसल्यान तर मागीर पळोवया अजून तरी काय, कारण हे काय विशय आसा ते आमचे कडेन येना न्ही ते सरकार म्हणून आसतात, त्यामुळे हांव पळयतां ह्या विशय।